575 बुथांच्यो समिती आम्ही पूर्ण केल्ले आसा आणि हे सगळे करतकच 36 मंडळां आम्ही पूर्ण केली आणि हातूंतल्यान म्हणजे आज आमी पळयतात पयलीं पळयताले एखादो जिल्हा पंचायतीचो जर निवडून आयलो आसत हांव समज सारकी ताचो फोटो पयल्या पानार घेवंक जाय एखाद्या पंचायतीची ज्या वेळार निवडणूक जाता त्याचो फोटो पयल्या पानाचेर घालतालो पण पॉलिटिकल पार्टी आनी राजकीय पार्टी बऱ्याच जाणांक पयलीं खबरूच नासली मंडळ अध्यक्ष कोण काय म्हणून पण आज मंडळ अध्यक्ष त्या पेपराचेर येवपाक लागले आणि म्हणून मनात जाल्ली आसा आणि म्हणून ही आमची जमेची बाजू आसा आणि म्हणून आमकां सगळ्या जाणांक एक चॅलेंज आसा 2027 ची निवडणूक आणि त्या आमचे सगळे नवनिर्वाचित मंडळाचे अध्यक्ष आज पार्टी परत यंग झाली आसा युवा झालेली आसा पार्टी भितर नवीन नवीन लोक येतात नवीन नवीन युवा येतात आणि ताका लागून एक दिसता की आम्ही पळयतात की सबंद देशभर पळयात एखाद्या खंयच्या राज्या भितर जर भारतीय जनता पार्टी एखादी निवडणूक हारली असत जाल्यार फुडल्या निवडणुकेक भारतीय जनता पार्टी त्याच मतदार त्याच स्टेटी भितर परत एकदा सत्तेर येता कारण कितें कारण भारतीय जनता पार्टीचो कार्यकर्तो आणि काँग्रेसचे जर आम्ही पळयलें एक निवडणूक जर हारली असत जाल्यार ती पार्टी परत त्या स्टेटी भितर जिखून येवपाक शकना कारण त्यांची राजकारण निवडून येयल्ल्या आमदाराच्या आधाराचेर चलता भारतीय जनता पार्टी तुमच्या सारख्या सगळ्या कार्यकर्त्यांच्या आधाराचेर चलता जबाबदार आणि म्हणून आमची सगळ्यांची जबाबदारी आसा 2027 ही निवडणूक आमचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत आम्ही पळयतात की ज्या तरेन ते काम करतात लोकांक मेळटात पांय जमनीर दवरल्या म्हणजे 2012 निवडून येतकच आमदार म्हणून जसे प्रमोद सावंत आशिल्ले आज तशेंच आसा आणि ही जमेची बाजू आसा त्याच्यानी तकलेक चलोवन घेवनात की हांव आज मुख्यमंत्री आसा ज्या तरेन ह्या देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी ह्या देशाक लागून काम करतात आमकां सगळ्यांक लागून काम करतात त्यांचे धैर्य आसा की भारत देश ही जगातली नंबर 1 ताकद जावपाक जाय भारत देश हो 2047 वर्ल्डान नंबर 1 जावपाक जाय हे जर करतले आसत नरेंद्र मोदी एकटे करपाक शकचे ना आमकां सगळ्यांक काम करचें पडटलें आणि हे जर आमकां काम करचें पडटलें आसत जाल्यार आमी सगळ्यांनी आपापल्या भागा भितर करूं जाय आपापल्या प्रत्येक मतदारसंघातल्या मंडळ अध्यक्षांक चिंतन करपाची गरज आसा या निवडणुकीक एखाद्या बुथाचेर कमी जर आमचे प्रायमरी मेंबर जाले आसत जाल्यार ती वाडोवपाची गरज आसा एखाद्या मतदारसंघा भितर जर आमचो बूथ अध्यक्षाची निवडणूक जावन आसत जाल्यार ती करून घेवपाची गरज आसा नवीन भारतीय जनता पार्टी भितर लोकांक हाडपाची गरज आसा आमी भरपूर प्रयत्न केले वेगवेगळ्या पार्टी भितर वेगवेगळ्या प्रोफेशनलांक पार्टी भितर हाडले कारण प्रत्येकाची एक वेगळी हे आसा वेगळेपण आसा आणि त्या वेगळेपणाचो आमी फायदो करून घेवंक जाय पार्टी भितर नवीन मनीस आयलो म्हणून म्हजी किंमत कमी जाता अशें केन्ना जायना भारतीय जनता पार्टी ही सामान्यांतलो सामान्य कार्यकर्तो कोणी हांगा पावपाक शकता म्हणजे आमी जे अध्यक्ष जावंक गेले तेंची फॅमिली बॅकग्रावंड कोण तरी पॉलिटिकल आसा अशें ना पण ह्या भितरलो तुमच्या पैकी आज जो मंडळ अध्यक्ष आसा फुडल्या 10 वर्सां भितर तोय प्रदेशाचो अध्यक्ष जावपाक शकता आणि त्यामुळे आमची सगळ्यांची जबाबदारी 2027 ही निवडणूक आमकां जिखपाक जाय तेजे 50% काम आमी आज पूर्ण केल्लें आसा त्याचे भितर बूथ आसत म्हाका खूब बरें दिसता हांव बऱ्याच म्हाका भितर जळ बुथाच्या निवडणुकीक गेलो संघटन परवाचे आमच्यो ज्यो 4 तत्व आसात आनी जशें सांगलें आमच्या सिद्धार्थान संघटनांतलें पयलें काम आशिल्लें प्रायमरी मेंबरशीप ते आमी एचीव केलें 4,25,000 दुसरें आशिल्लें बुथाच्यो निवडणुका घेवप आमी सक्सेसफूल जाले निवडणुका घेवपाक बुथाचे आमी तेजे नंतर तिसरो टप्पो आशिल्लो मंडळांतले अध्यक्ष करप ते आमी करपाक शकले तेजे नंतर जिल्हा अध्यक्ष ते आमी करपाक शकले आनी आज शेवटचो टप्पो आसा स्टेट प्रेसिडेंट डिक्लेअर करपाचो आणि त्यामुळे आम्ही सुरळीतपणे देशा भितर आमचें तिसरें राज्य आसा की ज्या राज्यात सगळ्यात पयलीं आपल्या स्टेट प्रेसिडेंटाची निवड केली आमचें तिसरें राज्य आसा लक्षद्वीप आसत आसाम आनी आज गोवा आणि त्यामुळे आम्ही सगळ्यांनी हे कार्य केलें सगळ्यांनी जर सहकार्य केलें नासत जाल्यार ही गोष्ट केन्ना शक्य जायना आणि त्यामुळे आम्ही सगळ्यांनी मिळून भारतीय जनता पार्टी वयर व्हरपाचें काम केल्लें आसा आणि त्यामुळे आमची सगळ्यांची जबाबदारी 27 ही निवडणूक दोळ्या समोर दवरुया आणि हे दवरता आसतना गेल्या साऊथ गोवा भितर आमी मातशें चुकले मातशें कमी पडली मतां आमी निवडणूक जिखूंक शकना म्हाका एका पत्रकारान सांगलें कित्याक काय म्हणा ती जबाबदारी म्हजी भारतीय जनता पार्टी जिखत जाल्यार ती सगळ्या कार्यकर्त्यांची आणि ज्या वेळार भारतीय जनता पार्टी जर थंय फेल ठरली आसत जाल्यार प्रदेश अध्यक्ष म्हणून म्हजी जबाबदारी हांवें स्विकारली आणि त्यामुळे आम्ही सगळ्यांनी हे काम पुढे व्हरुया आणि त्यामुळे हे करता आसतना 27 दोळ्या समोर दवरुया
आणि भारतीय जनता पार्टीक परत एकदा खूप मोठी उभारी दिवया. 27च्या निवडणुकीत जर 27 जसे मुख्यमंत्र्यांनी सांगता ते आम्ही पूर्ण करपाक सगळे प्रयत्न करूया. हांव हांगा बशिल्ल्या सगळ्या आमदारांचे हांव खास करून बाबूश मंचाराक म्हाका आमी प्रायमरी मेंबरशीप करताले की फुडें वचत आसली आनी त्यामुळे बाबूशाक म्हणाले तुजी फुडें वचना जाल्यार बाकीची उरतली म्हणून बाबूशान जोर धरलो आणि आम्ही सगळ्यांक टार्गेट दिले. लोकसभेत जितले मतां पडले तितले केले म्हणजे तुझे टार्गेट पूर्ण 23,000 आपण जर ह्या पार्टीन असत जाल्यार ह्या पार्टीची आयडियोलॉजी आपल्याला फॉलो करपाक जाय हे सगळ्यांत महत्वाचें आसा. आणि त्यामुळे हे सगळे करता आसतना म्हाका खूबदां बऱ्याचदा पार्टीच्या कारण सतीश दोड हांगा संघटन मंत्री गेल्या नंतर कारण संघटन मंत्री ज्या वेळाचेर आसता त्या वेळार कोणाचें वायटपण जर घेवं जाय आसत जाल्यार तो घेता. पण एखाद्या स्टेटीन जर संघटन मंत्री नासत जाल्यार बऱ्याच वेळार ती मास्टराची भुमिकाय म्हाका करची पडल्या. त्यामुळे कोणाक जर हांवें चुकून जर केन्ना तापयलें म्हाका याद जाता की गोरकाराचे चलयेचें लग्न आशिल्लें आनी ताका कितें हांवें तापयलो ताका वायट दिसलें. इट इज नॉट फॉर मी. म्हाका दिसतालें की त्या पार्टीची एक शिस्त आसा ही शिस्त सगळ्यांनी पाळची. पार्टीचे कार्यक्रम जे आसात ते करचे आनी त्यामुळे हांव सगळ्या कार्यकर्त्यांचे बुथा वयल्या सगळ्या कार्यकर्त्यांक हांव सल्यूट करता की विदाउट बुथाचो कार्यकर्तो आमी फुडें वचूंक शकना. आनी म्हणून दाबोळी सारकिल्ल्या मतदारसंघात हांवें दुदीन हांव गेल्लो थंय आनी त्या वेळाचेर हांवें पळयलो संदीप सूद प्रोफेशनल आर्किटेक्ट और बिझनेसमॅन हो मंडळाचो अध्यक्ष आशिल्लो. ताणें सांगलें सर आपल्याक बुथाचो अध्यक्ष जावपाक जाय. मंडळाचो अध्यक्ष बुथाचो अध्यक्ष जाता कारण ही सगळी कारण हांवें बऱ्याच स्टेजी भितर आमी जेन्ना वयतात हांवें सगळ्यांक सांगता की आमी जरी जशी व्हडली पोजिशनां घेतली जाल्यार आमी बेजिकली डायरेक्टर आमी बेजिकली डायरेक्शन दितात. पण खरें काम खरी मतां जी हाडपाचें काम आसा तो बुथाचो अध्यक्ष करता. आनी हांव ठाकूराक सांगता ह्या वेळाचेर जशे बुथाचे अध्यक्ष हांवें पळयले मुख्यमंत्र्याच्या ऑफिसान एक वयरची आशिल्लो लेफ्टनंट कमांडर आज बुथाचो अध्यक्ष जाला. बरेचसे प्रोफेशनल म्हणजे आज एक वेगळी आयडेंटिटी भारतीय जनता पार्टीच्या कार्यकर्त्यां भितर जाल्ली आसा ही आमची जमेची बाजू आसा. म्हणून हांव सगळ्या कार्यकर्त्यांक जेणे आपापल्या पद्धतीन हे सगळे निवडणुका जिंकले पार्टीचे कार्यक्रम फुडें व्हेले पार्टीची निवडणूक फुडें व्हेली या सगळ्यांक हांव नमस्कार करता. म्हजे कडल्यान कितें चूक आसत जाल्यार माफ करात. धन्यवाद. देव बरें. देव बरें करूं. पद येतले वतले पूण पक्षान कार्यकर्तो दिला म्हणून जे पद आमकां दिलां ते अविरत रावतले. आनी हांव ह्या क्षणाक अध्यक्षांक एक एश्युरन्स दिता की आमी सगळे कार्यकर्ते जे विकसीत भारत म्हणून आमच्या मुखार माननीय पंतप्रधान मोदीजी स्वप्न दवरला त्या स्वप्नाक पुर्ती करपाक आमी सगळे बद्ध आसा आनी आमी काम करतले काय ना. सगळे चिंता आसतले की गोमंतक मराठा समाजाक हे ते व्हडले फंक्शन कित्याक दवरले. पूण म्हाका दिसता आमचे पक्षाचे जे अध्यक्ष जाला आनी पक्षाची जी वाटचाल आसा त्या हॉलान सगळी पळयलेली आसा. म्हणून आयचे फंक्शन आयचे नव्या अध्यक्षाचे निवडीचे फंक्शनूय बी आयज आमी हांगा दवरला. थोड्यांक त्रास जातलो पूण म्हाका दिसता सगळे कार्यकर्ते उमेदीन आसा आनी कळ सोंसतले. हांव ह्या क्षणाक एक 3 विनंती करता की खुबशे जाण आयज नवे बूथ अध्यक्ष जाल्या नवे मंडळ अध्यक्ष जाल्या. सरळ ऍप नमो ऍप कोणा कडेन ना जाल्यार तांणी ह्या हॉलाच्या भायर वचच्या पयलीं डावनलोड करचें ऍप सरळ आनी नमो ऍप. तशेंच फाल्यां 19 जानेवारी मन की बात आसा. माननीय पंतप्रधानांचो एक कार्यक्रम प्रत्येक कार्यकर्ते प्रत्येक भारतीय नागरिका कडेन टचार रावपाक तो फाल्यां 11 वरांचेर आसा. प्रत्येकान बुथाचेर हो आयकुचो आनी सरळ एपार प्रत्येकाचे त्या बुथाचे फोटो अपलोड करचे. कृपा करून प्रत्येक बुथार जावन फाल्यां आमचे नवे अध्यक्ष जेन्ना पदभार स्विकारतले तेन्ना हो फाल्यांचो मन की बात प्रोग्राम आमी पयलोच प्रोग्राम आसा नव्या अध्यक्षाचो तो प्रचंड अशा संख्येन आमी एक रिकॉर्ड तयार करया परत एकदा अशी सगळ्या कडेन विनंती करता. सुनीलजी बन्सल आमचे संघाचे स्वयंसेवक तसेच एबीवीपीचे कार्यकर्ते पूर्ण वेळ प्रचारकय आशिल्ले. राजस्थान युनिव्हर्सिटीचे जनरल सेक्रेटरी म्हणून 1988 त्यांनी पदभार घेतलो. ताच्या नंतर पक्षाचे अविरत काम करून नॅशनल कन्व्हेनर फॉर युथ अगेन्स्ट करप्शन जो मुवमेंट एक क्रुशियल मुवमेंट आमच्या 2014 सरकार हाडपाक आशिल्लो ताचे तांणी नेतृत्व केलें. ताच्या नंतर 2014 जाल्ले युपी इलेक्शन 2017 स्टेट इलेक्शन आनी परचे इलेक्शनान तांणी युपीचो संपूर्ण पदभार स्विकारून एक बरे निर्णायक रिझल्ट भारतीय जनता पक्षाक दिले. आमचे नॅशनल जनरल सेक्रेटरी म्हणून ते 2022 कार्य करता. हांव बन्सलजी कडेन मागता की ताणें
जे रिटर्निंग ऑफिसर म्हणून तांचेर आयज जबाबदारी आशिल्ली ती जबाबदारी तांणी आयज इलेक्शनाचे जे निर्णय आसतलो तो आमच्या मुखार तांणी दवरचो आणि नवनिर्वाचित अध्यक्षाची निवड ही ऑफिशियल रित्या घोषित करची. भारतीय जनता पार्टीचा भारत माता की, भारत माता की। भारतीय जनता पार्टी गोवा प्रदेश के इस कार्यकर्ता सम्मेलन में मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष माननीय सदानंद जी, गोवा प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत जी, भारत सरकार में केंद्रीय मंत्री माननीय श्रीपाद नायक जी, मंच पर उपस्थित हमारे सभी वरिष्ठ कार्यकर्ता, विधायक, गोवा सरकार में मंत्री, यहाँ सभागार में उपस्थित सभी कार्यकर्ता बंधुओं, हम सभी कार्यकर्ताओं को जानकारी है कि हर 6 वर्ष के अंदर भारतीय जनता पार्टी में हम एक संगठन का पर्व मनाते हैं और कोई आज से नहीं, जब से भारतीय जनता पार्टी यह संगठन बना उस समय से ही हमारे संविधान में हर 6 वर्ष के अंदर फिर से प्राथमिक सदस्यता, प्राइमरी मेंबरशिप, एक्टिव मेंबरशिप, बूथ कमेटी, मंडल, जिला, प्रदेश, ये पूरा एक प्रक्रिया एक लगभग 6 महीने के अंदर हर 6 वर्ष के अंदर हम करते हैं। इस बार भी हमारे संगठन पर्व यानी 2024-2025 के अंदर हम अपने संगठन पर्व को अभी पूरा करने के लिए जा रहे हैं। इस संगठन पर्व के अंदर पूरे देश भर के अंदर हम लोगों ने जो एक इस बार विशेष प्रयास किया और 6 वर्ष पहले और अभी अगर हम देखते हैं तो हमने पहले 11 करोड़ से ज्यादा प्राइमरी मेंबर पूरे देश में बनाए थे, लेकिन इस बार अभी लगभग 13 करोड़ के आसपास प्राइमरी मेंबरशिप पूरे देश के अंदर हो चुकी है। यानी पिछली बार से ज्यादा प्राइमरी मेंबरशिप करने का काम हमने किया। हम में से जिन कार्यकर्ताओं ने पिछली बार प्राइमरी मेंबरशिप की होगी उन सबको ध्यान में आएगा कि बहुत लंबे समय तक हमारी मेंबरशिप चली थी, लेकिन इस बार हमने 2 महीने के अंदर ही पूरे देश भर के अंदर अपनी इस मेंबरशिप के काम को पूरा किया है। भारतीय जनता पार्टी में जो है हर 6 वर्ष में संगठन पर्व मनाना एक बहुत ही हमारे यहाँ एक आंतरिक व्यवस्था हमने बनाई है, जिसके कारण से भारतीय जनता पार्टी में नए लोग हमेशा जुड़ते रहने चाहिए। भारतीय जनता पार्टी केवल कार्यकर्ताओं का संगठन नहीं है। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के आधार पर चलने वाला ये जन संगठन है, मास ऑर्गेनाइजेशन है। इसलिए हमेशा भारतीय जनता पार्टी में नए लोग आएंगे और आज हम सब दावे के साथ कह सकते हैं कि दुनिया की अगर सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी बनी है वो इस कारण से बनी है क्योंकि देश के हर प्रांत से नए नए लोगों को हमने भारतीय जनता पार्टी से जोड़ने का काम किया, जिसके कारण से आज हम सबसे ज्यादा सदस्यों वाली पार्टी हैं, हम सबसे ज्यादा सांसदों वाली पार्टी हैं, हम सबसे ज्यादा विधायक वाली अगर कोई पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी है। सबसे ज्यादा राज्यों के अंदर जिसकी सरकार है तो भारतीय जनता पार्टी है। पिछले 10-12 साल के अंदर दुनिया की एक सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को हम सब ने मिलकर के बनाया है। इसलिए संगठन पर्व के माध्यम से समाज के हर वर्ग को जोड़ना, नए लोगों को जोड़ना, कोई भी किसी क्लास का व्यक्ति ना छूट जाए,
वहां तक जाना, अपने संगठन का काम जहां पर नहीं पहुंचा है, इस संगठन पर्व के माध्यम से उन सभी क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी के काम को लेकर के जाना, जो हमारे पिछले दिनों में कमजोर वीक एरिया होंगे, उन सभी वीक एरिया को मजबूत करना, यह हमारा एक संगठन पर्व में प्रयास रहता है। और मैं गोवा के सभी कार्यकर्ताओं को और वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष, मुख्यमंत्री और उनकी पूरी टीम को बधाई देता हूं कि इस बार का संगठन पर्व पूरे देश के जो अग्रणी टॉप 5 स्टेट हैं, जिनमें समय पर और जो लक्ष्य तय किया था उससे भी अच्छा काम हुआ है, उसमें अपना यह गोवा प्रदेश के आता है। तो आप सभी कार्यकर्ताओं के प्रयास से 4 लाख से ज्यादा सदस्यता करना, सभी 90% से ज्यादा बूथ पर बूथ कमेटी बनाना। मैं कल जब सभी मंडल अध्यक्षों से परिचय कर रहा था, सभी मंडल अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के बूथ अध्यक्ष से, शक्ति केंद्र से, मोर्चों में काम करके आए हुए एक नई युवा पीढ़ी हमारे यहाँ मंडल अध्यक्ष की कल यहाँ पर बनी है। तो एक नई पीढ़ी को लाने का काम भी इस संगठन के अंदर अभी इस संगठन पर्व में हम सब ने किया है। मैं आप सभी को इस संगठन पर्व पर शुभकामनाएं देता हूं। और हमारा यह गोवा प्रदेश माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में, मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत जी के नेतृत्व में 3 बार हमारी सरकार यहाँ पर है। गोवा एक निरंतर विकास की ओर बढ़ रहा है। मैं बहुत साल के बाद कल गोवा आया, शायद 10-12 साल के बाद में गोवा आया हूँ। आने के बाद में मेरे मन में भी एक प्रश्न था कि गोवा इतना छोटा सा है, पणजी इतना छोटा सा है, लेकिन जिधर देखो उधर ही विकास का काम चल रहा है। फ्लाईओवर बन रहे हैं, ये बन रहा है, वो बन रहा है। यह जो विकास का एक वो दिखता है, जिससे लगता है कि हमारी सरकार, डबल इंजन की जो हमारी सरकार है, इस गोवा प्रदेश को भी आने वाले दिनों के अंदर एक विकसित प्रदेश बनाना, टूरिज्म की दृष्टि से जो एक बहुत बड़ी जगह है, आने वाले दिनों में और बड़े स्थान पर वो पहुंचे। यहाँ के रहने वाले सभी नागरिकों के जीवन के अंदर हमारी विभिन्न प्रकार की कल्याणकारी योजनाओं के कारण से जो हमारा लक्ष्य है अंत्योदय का, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने जो कहा था, अंतिम पंक्ति में खड़े हुए व्यक्ति तक, उसके जीवन में, उसके घर तक वो खुशहाली लेकर के जाना। हमारा विकास का मॉडल है, हर गांव तक सड़क जानी चाहिए, हर गांव तक पानी पहुंचना चाहिए, हर घर तक बिजली पहुंचनी चाहिए। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में आज गोवा प्रदेश के अंदर भी हर गांव, हर घर, हर व्यक्ति तक यह विकास का पहुंचाने का काम बहुत तेजी से चल रहा है। इसलिए हमारी इस डबल इंजन की सरकार में भी अभी तक हमारी संगठन की जिस टीम ने काम किया, और आज से जो हमारी एक नई टीम संगठन की नई नेतृत्व में बनेगी, वह टीम भी, जैसा हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष देवी सदानंद जी ने कहा कि आने वाले दिनों में 2027 के चुनाव में एक पूर्ण बहुमत की यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। हम संगठन में जिन 3 बातों की चर्चा करते हैं, हम सभी कार्यकर्ताओं के मन में, मैं बीजेपी में काम करता हूं इसलिए उसका पहला भाव क्या हो, मैं बीजेपी में काम करता हूं इसलिए अपने नेतृत्व के प्रति एक श्रद्धा का भाव होना चाहिए। मेरा जिला अध्यक्ष है, मंडल अध्यक्ष है, प्रदेश अध्यक्ष, जो हमारा लीडर है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने लीडर के प्रति एक श्रद्धा का भाव, मैं जिस विचारधारा को लेकर के काम कर रहा हूं, हमारी आइडियोलॉजी एक ही शब्द में कहना हो, बहुत ज्यादा उसका व्याख्यान ना करते हुए कहें कि हमारी आइडियोलॉजी जो है, हमारी आइडियोलॉजी केवल एक है कि भारत माता की जय होनी चाहिए। यही हमारी विचारधारा है। हम भारत माता की जय करने के लिए भारतीय जनता पार्टी में काम कर रहे हैं। हमारे काम करते हुए कैसे ये देश आगे बढ़ना चाहिए, हम उसके लिए काम करने में निकले हुए लोग हैं। अपनी इस विचारधारा के प्रति एक निष्ठा का भाव होना चाहिए। और तीसरा, जिस संगठन में हम काम करते हैं उस संगठन की उस कार्य पद्धति के प्रति सामूहिकता का भाव, टीम स्पिरिट में काम करना, मिलकर एक साथ काम करना, ये जो हमारी वर्षों से कार्य पद्धति का विकास हुआ है, उस कार्य पद्धति का आग्रह हम संगठन में निरंतर रखें तो निश्चित रूप से अपना यह गोवा प्रदेश भी आने वाले दिनों में एक विकसित प्रदेश बनेगा। और जो प्रधानमंत्री जी ने 2047 में स्वाधीनता के 100 वर्ष पूर्ण होने पर हम एक विकसित भारत का सपना लेकर के चल रहे हैं, उसमें अपना यह गोवा प्रदेश भी
एक अग्रणी प्रदेश बनेगा। निरंतर यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का एक लंबा शासन रहने के कारण से हम इस प्रदेश को ऐसा बना पाएंगे, यह अपेक्षा रखते हुए जो कल सभी कार्यकर्ताओं से यहाँ पर चर्चा हुई, मंडल अध्यक्षों से, जिला अध्यक्षों से, हमारे संगठन का जो एक सिस्टम है, हमारे यहाँ चुनाव होता है, निर्वाचन है, लेकिन निर्वाचन में सब कार्यकर्ताओं से सहमति चर्चा, यह हमारे यहाँ पर प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया को पूरा करने के बाद अब इस आगे वाले सत्र के लिए जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष का कल नामांकन हुआ, तो सर्वसम्मति से और एक ही नामांकन होने के कारण से मैं गोवा प्रदेश के चुनाव अधिकारी होने के नाते श्री दामोदर दामो गजानन नायक को इस गोवा प्रदेश का नया प्रदेश अध्यक्ष घोषित करता हूं। आज से इस निर्वाचन के बाद दामोदर उर्फ दामू जी, जिनको सब दामू जी के नाम से जानते हैं, हम सब जानते हैं, बहुत पुराने कार्यकर्ता है, अभी अपने महामंत्री हैं, काफी लंबे समय से संगठन में काम कर रहे हैं। सदानंद जी के साथ भी उन्होंने लंबे समय काम किया है। जहां तक सदानंद जी आज भाजपा को लेकर के आए हैं, उससे आगे और भारतीय जनता पार्टी के संगठन को लेकर जाने का दायित्व दामू जी का रहेगा। मैं चुनाव अधिकारी होने के नाते सबसे पहले उन्हें अपनी शुभकामनाएं देता हूं, और जो एक चुनाव का उनका सर्टिफिकेट है मैं वो देता हूं। उसके बाद में हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी, नए सभी लोग मिलकर प्रदेश अध्यक्ष का स्वागत करेंगे। तो चुनाव की जो ये प्रक्रिया है उनकी घोषणा के साथ और उनको ये प्रमाण पत्र देते हुए मैं अपनी बात को भी समाप्त करता हूं। सभी को शुभकामनाएं धन्यवाद। धन्यवाद सुनील जी। हमें हमारे नवनिर्वाचित अध्यक्ष बाबू जी का सबसे अनुरोध है कि
जय हो भारतीय जनता पार्टीचा राम भाई तुम आगे बढ़ो वंदे जय हो मातरम. आमचे नवनिर्वाचित अध्यक्ष श्री दामोदर नाईक जे सगळ्यांचे लाडके दामू म्हणून दामूभाई म्हणून सगळेजण वळखता त्यांचे सगळ्यांच्या वतीन अभिनंदन करता. हांव आमचे दक्षिण गोंयचे सहप्रभारी श्री सर्वानंद भगत हांच्याकडे विनंती करता की तांणी दामूभाई बद्दल हांगा सांगचे एक सामान्य परिवारांतल्यान आयिल्लो आमचो कार्यकर्ता हाची ओळख करून दिवची. आयच्या संघटन पर्वाच्या शेवटच्या सत्रात माझे उपस्थित असलेले गोंय राज्याचे डायनॅमिक यंग मुख्यमंत्री नंदकुमार सावंत, आमचे केंद्रातले मंत्री श्रीपाद भाऊ, आमचे राज्यसभेचे खासदार सदानंद भाई, त्याचप्रमाणे खास करून निर्वाचन अधिकारी म्हणून गोंयांत आयिल्ले आमचे सुनील बन्सलजी आणि आदरणीय व्यासपीठ मुखार असलेले सगळे पत्रकार भाव तुमचे सगळ्यांचे स्वागत. नवनिर्वाचित अध्यक्षाचो परिचय न्ही तर तेजे थोड्याशा कार्याचो आढावा घेवपाक हांव उबो आसा. काही पुरुष कार्यकर्ते आसा तेजे कडेन विनंती आसा, महिला भगिनी उभी आसा ताका कृपया आपले सायडीन उबे रावन सीट बसपाक दिल्या जाता. खूब वेळ जाता उबे आसा. काही पुरुष कार्यकर्त्यांकडे विनंती आसा, महिला भगिनी बसपाक सीट दियात. आम्ही दामू नायकाचो परिचय करपाचो गरज ना. ह्या हॉलांत आनी गोंयभर दामोदर नायक हांकां दामूजी नायक ह्या नांवान आमी सबंद गोंयभर वळखतात. त्यांचो जन्म जो आसा 10 सप्टेंबर 1971 सालाक मडगांवांत जालो. आपल्या राजकीय कारकिर्दीची सुरवात फातोर्डा मतदारसंघांतल्यान करता आसतना संघटनेच्या कामान थंयच्या फातोर्डेच्या मंडळाच्या जनरल सेक्रेटरी हाजे पासून सुरवात करता आसतना आज साधारणशे 2012 ते 2024 पर्यंत 12 वर्सां प्रदेशाचे जनरल सेक्रेटरी म्हणून भारतीय जनता पक्षाच्या संघटनेत अत्यंत महत्वाची जबाबदारी ताणें आजपर्यंत पार पाडलेली आसा. आणि हे करता आसतना इलेक्ट्रॉन पॉलिटिक्सान 2002 आणि 2007 अशा 2 टर्मा भितर फातोर्डा मतदारसंघाचे आमदार म्हणून ते निवडून आयिल्ले आसात. त्याच्या व्यतिरिक्त आम्ही जर पहिले जाल्यार दामूजी नाईक हांकां ज्या वेळाचेर जी जबाबदारी पक्षान दिली, इतर राज्यांत वचून थंयचो प्रवासी कार्यकर्ता म्हणून इलेक्शनाक काम करपाची जबाबदारी आसतली किंवा थंय संघटनेचें काम आसतलें, अत्यंत प्रामाणीकपणे आपल्या पक्षान दिल्ल्या कामाची पूर्तता तांणी केल्ली आसा. हे सगळे करता आसतना सरकाराच्या वेगवेगळ्या महामंडळाचेर तांणी आपली जबाबदारी सांबाळली आसा. ते मडगांवचे रवींद्र भवनाक नवी दिशा दिवपाचें काम आसत. अध्यक्ष म्हणून ECGचे व्हायस चेअरमॅन म्हणून, गोवा हँडीक्राफ्टाचे चेअरमॅन म्हणून अशा वेगवेगळ्या महामंडळाची जबाबदारी ताणें यशस्वीपणे पार पाडलेली आसा. त्याचबरोबर कल्चरल आसतले, त्याबरोबर कल्चरल, एज्युकेशनल आणि वेगवेगळ्या मळाचेर त्याच्या दामबाबाचे गोडे मडगांवकारांक सगळ्यांक खबर आसा. आम्ही शिगमोत्सव मनयतात, तो शासकीय शिगमोत्सवाच्या बरोबरच आपलो शिगमोत्सव मडगांवात आणि त्याचबरोबर वेगवेगळ्या क्षेत्रात काम करताना सामान्यातल्या सामान्य जनतेकडे आपलं कनेक्ट दवरपी असे दामू नाईक त्यांचे भरारी आज ते प्रदेशाचे नवनिर्वाचित अध्यक्ष झाले असतात. हांव त्यांचो परिचय कार्याचो थोडोसो आढावा तुमच्या मुखार दवरलो आसा. आमकां खबर आसा ह्या हॉलाच्या व्यवस्थेच्या अपुरे प्रमाणे आमचे अनेक कार्यकर्ते उभे आसात. आमी दिलगिरी व्यक्त करतात, पण तुमच्या सगळ्यांचो विश्वास, तुमचो सगळ्यांचो प्रेम भारतीय जनता पक्षाचेर आसा. नवीन निर्वाचित अध्यक्षाक शुभेच्छा दिता. त्याच्या पुढे वाटचालीक आनी त्याचे अभिनंदन करता. सगळ्यांक देव बरें. धन्यवाद सर्वांना. हांव आमचे नवनिर्वाचित अध्यक्ष दामूबाई हांचेकडे मागता त्यांनी सगळ्यांक संबोधित करचे, आपलो मनोदय दवरचो, फुडली वाटचाल सगळे कार्यकर्त्यांक सांगची. दामूबाई तूं आगे बढ़ो.
वंदन करता, हांगसरले महालक्ष्मीक वंदन करता आणि तुमकां सगळ्याक देव दुर्लभ असे सगळे जे कार्यकर्ते आसात तांकां मनापासून हांव म्हजे नमस्कार करता. आयच्या ह्या सुखद आणि ऐतिहासीक अशा सोहळ्यात माझेर बशिल्ले गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री, युवा तडफदार असे नेते आमचे दोतोर, ते थोडे कॅप्शन असते खूप फेमस असतात, आमचो दोतोर, तसंच आमचे लाडके मनोहर भाई आशिल्ले, आमचो भक्ती असे आमचो दोतोर डॉक्टर प्रमोद सावंत आताच म्हणजे आमचे बरोबर आम्ही सुरवातीक पासून बरोबर आमदार आशिल्ले, पण तेही पूर्वीपासून म्हज्या पूर्वीपासून काम करताले आणि आतापर्यंत सगळ्या प्रवासान भितर पक्षाची यशस्वीपणे धुरा फुडें व्हेली आणि आता राज्यसभेचे खासदारय आसात. तशेंच वेळोवेळी आमकां मार्गदर्शनय करीत आशिल्ले, अध्यक्षपदाचेर आशिल्ले श्री सदानंद शेठ तानावडे. ह्या प्रक्रिये खातीर केंद्रांतल्यान आयिल्ले नॅशनल जनरल सेक्रेटरी आणि तशेंच भारतीय जनता पार्टीचे ज्येष्ठ नेते सुनील बन्सलजी, आमचे सगळ्यांचे प्रेरणास्थान ज्येष्ठ नेते आणि खासदार श्रीपाद भाऊ नाईक, माझेर बशिल्ले सगळे मानेस गोंय राज्याचे माजी मुख्यमंत्री, तशेंच आमदार मडगांवचे आमदार दिगंबरजी कामत, मंत्री सुभाषजी शिरोडकर, सुभाष फळदेसाय, मंत्री RX सिकेरो, मंत्री आमचे गोविंद गावडे, आमच्या पक्षाचे जनरल सेक्रेटरी तसेच NIRचे कमिशनर आमचे मित्र नरेंद्र सावयकर, माझे बशिल्ले सगळे मंत्री बाबूश मंजर आसात, रोहन गवडे आसा, आमदार मंत्री ज्येष्ठ श्रेष्ठ कार्यकर्ते, पक्षाचे आजी आणि माजी असे कार्यकर्ते आसात. पंचमंत्र सगळीं नांवां घेना म्हणजे कोणाचें नांव हरशीं भाशणांत ते सांगतालो हांव, एक नांव कोणाचें विसरलो जाल्यार एक मत कमी पडटालें म्हणून. आता खूब माफ करचे. हांगसर जमिल्ले सगळे कार्यकर्ते आणि पत्रकार बंधू भगिनी, माननीय श्री नरेंद्र मोदीजी, तसेच आमचे गृहमंत्री अमित भाई शाह, JP नड्डाजी, BLG संतोषजी आणि तसेच पक्षाचे ज्येष्ठ नेत्यांबरोबरच आमचे डॉक्टर प्रमोद सावंत, श्रीपादजी नाईक आणि बाकीचे सगळे मानेस्ताच्या या नावाचे शिक्कामोर्तब केल्याबद्दल आणि म्हाका ही संधी दिल्याबद्दल हा मन काळजांतल्यान तांचो ऋणी आसा. या पक्षाची एक व्हडली परंपरा आसा. या पक्षात जनसंघ ते भाजपा असो व्हडलो प्रवास आसा. या पक्षान सुरवातीपासून या पक्षाच्या आयडियोलॉजीक लागून सुरवात केली, त्या वेळाचेर पक्ष जनसंघ आशिल्लो. वयांनी हळूहळू जनसंघ सुरू केल्लो, काही लोक कामय करताले. अशा वेळार त्या कार्यकर्त्यांच्या वेळाचेर त्या वेळाच्या अध्यक्षांची नांवां हांव विसरपाक कसोच शकना आणि त्या वेळा वयले तांच्यांनी जी पणटी भेटयल्ली तिजो आज येदो व्हडलो अंदाजीत जाल्लो आसा. तातूंत सगळ्यांचे कार्यकर्त्यांचे योगदान आसा. खूब जाण हांगसरल्यान गेले शासनाचे अंतर्गत, पण तांणी आपली नांवां आमी दवरले. काशिनाथ परब आसतले, दादा अर्लेकर आसतले, त्या वेळाचेर काम करपी डॉक्टर सुरेश आमोणकर आसतले, आमचे श्रीपादजी नाईक आसतले, राजेंद्र नार्लेकर आसात, लक्ष्मीकांत पार्सेकर आसात, ताजे नंतर विनय तेंडुलकर आसा, आताचे सदानंद शेठ तानावडे आसा. अनेकांनी हो पक्ष आपापले परीने आपले श्रमान आपले मेहनतीचेर तो फुडें व्हेल्लो आसा आणि त्या पक्षाच्या ह्या कार्याक लागून ही फळां आमी भोगतात. हा मुद्दामून न चुकता उल्लेख करपाक आसा आणि तो म्हळ्यार आमचे सद्याचे सत्रास्थान मनोहर भाई पर्रीकर. म्हाका योग आयलो मनोहर भाई बरोबर काम करपाचो. मनोहर भाई पर्रीकर आसतले, ताजे नंतर श्रीपादजी नायक आसतले, डॉक्टर फ्रांसिसो डिसोजा म्हणजे मित्रत्वाच्या नात्यान काही त्या वेळाचेर मार्गदर्शनय करताले, दत्ता खोलकर आसात, आमचे डॉक्टर प्रमोद सावंत आसतले, त्याच बरोबर सदानंद शेठ तानावडे आता आसात, त्याच बरोबर सतीश धोण आसतले, नरेंद्र सावयकर आसा,
या सगळ्यांचे आम्ही मित्रत्वाच्या नात्यांतल्यान हे सगळे करतना एकमेकाक सांबाळटना म्हजे कितें चुकलेल्या म्हाकाय वायट नदयतना हे कानपिचको सुद्दां दिल्यो जाल्यार सुद्दां व्यवस्थितपणे पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी आमी फुडें गेल्ले आसा आणि म्हणून हो पक्ष ह्या परंपरेचो भाग आसा. आयज सुनील बनसोडजी उलयतना म्हटलें 13 कोटी मेंबर जाले. महाराष्ट्राचे पार्टीचे इलेक्शन चालू आसा आणि बाकीच्या 2-4 स्टेटींनी चालू आसा. आयज जगातली सगळ्यात व्हडली पार्टी म्हणजे चायनाच्या लेफ्टिस्टवाल्याची जर सोडली जाल्यार जर खंय जर आसा जाल्यार ती भारतीय जनता पार्टीच्यान तिचे 15 कोटी पर्यंत मेंबर जायत गेल्ले आसा आणि गोंयांत आमी 4.5 लाख पर्यंत मेंबर केल्ले आसा. सगळ्यांचो थंय हातभार आसा आणि ह्या 4.5 लाख मेंबरांच्या 15 कोटी मेंबर गोंयातले 4.5 लाख मेंबर जाल्ले अशा पार्टीचो हांव एक सादो कार्यकर्तो आयज ह्या उच्च पदाचेर हांगासर बसता. त्याचा फक्त इतल्याच खातीर की तुमच्या सगळ्यांचे आशीर्वाद. मदीं लायट गेली, मदीं आवाज गेलो, अशे अडचणी येत रावतल्यो, पण एक मंत्र दिल्लो आसा, दिवपाची ज्या वेळेचेर म्हजें नांव जेन्ना आयलें फुकट येतालें नांव, कोणाक खरें दिसनाशिल्लें. आतां हे फाटल्या वेळार पण केन्नाच पार्टीचें काम करतना ह्यो सगळ्यो गोश्टी येतल्यो. पत्रकारी आपापले परीन तातूंत भितर एड करतले. एका पेपरार आयले ना दुसरे पेपरार आयले, दुसरे पेपरार आयले, तें कांयच ना, आमी काम करीत रावपाक जाय. पण फाटल्या दिसांनी फोन येवपाक लागले. फोन जेन्ना पयर डिक्लेअर जाले नांवाचेर अधिकृतपणे घोशणा आयज जाली, पण त्या वेळाचेर फोन आयले तेन्ना म्हाका एक सगळ्यात बरें दिसलें. तर अनेक कार्यकर्ते, तर दामोदर दाबोलकर आसतलो, रुपेश मागमे आसतलो, दीपक म्हापशेकार आसतलो, भगवान हरमळकार आसतलो, हांव नांवां जाल्यार हांव सगळ्यांची नांवां घेना. आणि ताणें एक वाक्य म्हटलें, दामू नायक अध्यक्ष जावना, हांव अध्यक्ष जाला. म्हज्या कार्यकर्त्यांच्या या गोंयच्या सगळ्या कार्यकर्त्यांचे जेन्ना ही लायन जेन्ना येता तेन्ना खरें म्हटल्यार इमोशनल जावपाचें. कारण हांव भारतीय जनता पार्टीचो प्रत्येक कार्यकर्तो अध्यक्ष आसा. हांगसर बशिल्ले प्रत्येक हांव तुमचें प्रतिनिधित्व, तुमचें हांव म्हणजे तुमचें नांव आसा कार्यकर्तो म्हणून तुमी अध्यक्षपदार आसा, पण तुमचें नांव घेवन हांव थंय बशिल्लो आसा. आनी म्हणून तुमचे साथीन, तुमचे सपोर्टाचेर म्हाका फुडें वचपाक जाय. म्हाका अपेक्षा आसा तुमी ताका सपोर्ट दितले. केन्ना केन्ना मोदय स्वभावय केन्ना केन्ना चापटय आसा, तो एक तो सगळे सांबाळटले अशी अपेक्षा करता. सांबाळटले मरे हळू म्हटलें म्हणल्यार म्हाका दिसता अर्दी सांबाळटले, अर्दी सांबाळटले. सांबाळटले काय ना? एक आव्हान आसा. अध्यक्षपद एक जबाबदारी बी आसा. अध्यक्षपद हे येदे व्हडले पार्टीन सोपयलें फक्त फकाणां न्ही. हे काम केल्ल्याची पावती आसतना फुडें काम करपाचो संकल्पय बी आसा. आनी आव्हानां चालूच आसा. ही आव्हान हॅलो अशो अडचणी खूब येतल्यो, दिवपाची गरज ना. आणि ह्या पार्टीच्या ह्या परंपरेक अनुसरून ही पार्टी तशीच फुडें वचपाचे. तर सगळ्यात पयलीं जर मोग जर कितें आसा जाल्यार ते संघटन घट करपाचें. आमचे मदीं खंय खंय केन्ना काही नवीन कार्यकर्ते आयले की नवीन कार्यकर्त्याक जुने कार्यकर्त्याक नवीन कार्यकर्त्याचो भंय दिसता आणि नवीन कार्यकर्त्याक जुने कार्यकर्त्यांचो भंय दिसता आणि जुने कार्यकर्ते नवीन कार्यकर्ते. तो आपल्या जागो वतलो काय, तो आपल्याक जागो वतलो काय. पण ह्या दोगांचो ताळमेळ घालत तांकां फक्त पक्षाचें कार्य करतना राष्ट्र उभारणीसाठी प्रवृत्त करपाचें सगळ्यात व्हडलें कार्य आसा तें फुडें करपाक. आणि त्या खातीर काही कोणाचे जर मतभेद आसत पण मनभेद जावपाना हाची काळजी घेवची पडटली. आणि त्या खातीर तुमचो सगळ्यांचो म्हाका पाठिंबोय जाय आणि तुमचे त्या वेळाचेर म्हाका जें जें मेळटा तें मार्गदर्शन तेंय तितलेंच म्हत्वाचें आसा. अनेक वेळाचेर कोण कोण जाय ते जावन उलयतात. पत्रकार पंत्रातून वेगवेगळे बातमी आसात. काही मंत्री उलयतले, काही आमदार उलयतले, काही कार्यकर्ते उलयतले आणि तातूंत भितर मागीर लोकां मदीं एक संभ्रमाचें वातावरण निर्माण जाता. पक्षां भितर शिस्त म्हत्वाची. शिस्तीच्या चौकटीन रावून जो कार्य करतलो
तो कार्यकर्तो ह्या इतले पदा पर्यंत पावतलो ना जाल्यार कार्यकर्ते तांकां वाट दाखोवपाक रेडी आसा. आणि हे सगळे जिद्दीन आणि हे सगळे ताकदीन कार्यकर्त्यांनी व्हरतना आपणय खंय कितें उलयता, आपणय कोणा कडेन उलयता, म्हाका अनुभव आसा म्हणून हांव दितात. त्या 25-30 वर्सांच्या अनुभवान सगळे हांवें पळयलां. 4 जाण कार्यकर्ते उबे असतात, तातूंत 2 जाणांचें काम जाल्लें आसता, ते मागीर भायर गेल्ले आसतले, दोतोरान गेल्ले आसतले, आनी 2 जाणांचें कोणाचें एकट्याचें काम जाल्लें आसना. तो काम जाल्लें आसना तो थंय सामकी कादरपट्टी करीत आसता, आनी 3 जाण काम जाल्लें आसता पयलीं ते हात पाडून थंय आसा उबे आसता, आनी त्या 3 जाणांचें काम करतना दोतोराचेर फसय मारतना किंवा ते भायर कडेन वचून काम करून घेतना कोणेच तोंड धरून नाशिल्लें. आपलें काम जालां, आपले ह्या भारतीय जनता पार्टी काम केलां, खणगावून त्या मनशाक ते सांगपाक जाय तुका जर वेळ आसता पूण केन्ना तरी लागले ना तुका सुमंतर विचारता. ह्या पदाची हांवें अपेक्षा केन्ना करूं नाशिल्ली पळय तेन्ना हांव काम करतालो तेन्ना. म्हाका दिशिल्लें एक सादो कार्यकर्ता म्हणून काम करता करता पोस्टर बॉय पासून खंयच्यान लायता त्या वेळाचे पोस्टर वेगळे आशिल्ले, त्या वेळाचेर कॉटनचे कपडे येताले, वयर बांदताले, त्या वेळाचेर काम करतना पेंटी घेवन कार्यकर्ते वताले. पण मडगांवच्या मुद्दाम हांवें सगळें एक इन्सिडेंट सांगिल्लो. अटल संदेश यात्रा वताली, त्या अटल संदेश यात्रेक रुपेश मात्रेनी हांव म्हज्या पक्षान जबाबदारी दिली आनी आमकां धाडप बाणावले. धाडून खंय धाडलो बाणावले, आनी थंय आमी भाशण करपाचें. तो पक्ष थंय इतलो मोठो जावनाशिल्लो आनी थंय कांय वेळान सुरू जालें की कितें तुमी घेवन आयल्यात आनी कितें खंयचें स्वप्नील स्वर्णीम चतुर्भुज परियोजना ती गोल्डन क्वाड्रेटर लेन आशिल्ली ती आनी कितें आशिल्लें. पण त्या वेळाचेर हांव रुपेश मात्रे सारके असले कार्यकर्ते आसात जे कार्यकर्त्यांनी काम केलें ताचो मुद्दम उल्लेख करतात. त्या वेळाचेर अचानक आमी भाशण करता करता हळू आनी फाटल्यान सांगलें तातूंत हें बऱ्याक लागना, फुडल्यान तेतूचेर पडपाचें आसा आनी खरें सांगता तुमकां फुडल्या 4-5 जाण आशिल्ले तांच्यांनी हातीन गाडी मारपाक सुरू केल्यो. करता करता फातर काडलो तरी बरें बरें रुपेश हुशार म्हणून फाटल्यान टॉपार हात मारलो आनी त्या ड्रायव्हराक सांगलें रेस कर सुरू कर म्हणून तूं चलूंक लाग म्हणून ना रे धड रे म्हणून. आणि गाडी पळय पेटी पळय आमी गेले त्या पेटीक आमी खारेपाजार तेन्ना बॉर्डर मडगांव मतदारसंघाची बॉर्डर आशिल्ली. त्या बॉर्डरीकडे पावतकीर आमकां सू जालें दिगंबर आमचे बॉर्डर पावले म्हटल्यार सुटले. हें काम करपाची पद्दत त्या वेळाचेर कार्यकर्त्यांची आशिल्ली. कसलीच अपेक्षा करनासतना आयज आमकां सगळें मेळटा, आयज आमकां प्रकार मेळटा, आमकां SMS मेळटात, सगळें मेळटात, पार्टी व्हडली जाल्ली आसा. आनी अनेक कार्यकर्त्यांच्या मुद्दामून ती नांवां घेतली. सुभाष साळकरजी आसतले, मधुर आडपयकरजी आसतले, अनेक नांवां आसात. कोणाचें नांव विसरत चुकत म्हणून हांव मुद्दामून त्या नांवाक हांव मुद्दाम फाटीं दिवपाक सोदता. आनी अशें कार्यकर्त्यांच्या बळग्याचेर ही पार्टी इतली व्हडली जाल्ली आसा. म्हजे बरोबर 7-8 जाणांची नांवां आशिल्लीं. आमी कोण एकमेकाचे स्पर्धक न्ही, तेय म्हणजे आमचे मित्र, तेय आमचे कार्यकर्ते. आणि सगळ्यांनी एकमेकान म्हाका अभिनंदन करतना आमी तुज्या बरोबर आसा, तूं वच फुडें, भिवपाची गरज ना. ह्या 7 जाणांनी सांगलें हें सगळ्यांत म्हत्वाचें ह्या भारतीय जनता पार्टीचें. आनी म्हणून ह्या भारतीय जनता पार्टीच्या ह्या हेज्या व्हडल्या सगळ्या मेळाव्याक जितले शुभेच्छा दिवपाक आयिल्ले आसा तांकां हांव इतलेंच सांगता, तुमचे व्यथा आसतल्यो, तुमचे काही काम आसतली, काही वेगवेगळ्या बरोबर नाराजी आसतली, त्यो सगळे नाराजी आनी हे सगळे आसा ते फेसबुकाचेर, ते सोशल मिडियाचेर खंय माणूस चावाट्याचेर मांडनाका. तुमच्या घरान कितें तरी जाता जाल्यार ते कितें आमी फेसबुकार धाडटले. हो परिवार आसा, हें घर, ह्या घरांतले तुमी सगळे सदस्य आसा. त्या घरान कोण तरी एकलो चुकलो, कोण तरी मातसो खंय तरी वाचलो वागलो, हांव म्हगेल्या भुरग्याक केन्ना तापयता, पण 2 दिसांनी तांकां लागीं हाडटा. कारण हो परिवार आसा. म्हणजे कोणे तरी एकल्या भुरग्यान वायट केलें किंवा कोणे तरी एकल्या भावान वायट केलें म्हणून ताका हांव सोदून वचचो ना. त्या निमतान तोय म्हाका कितें तरी म्हणटलो, हांव कितें तरी म्हणटलो, पुरो जातलें. पण थोड्या वेळान आशिल्लें तशें आमी कोणाक मत मारतले आमी? तो नरेंद्र मोदीजी पळयता, आमी नरेंद्र मोदीजी ह्या म्हणटात, मागीर कोणाक तो मात लागनाका, तो बरें मातसो बरो न्ही. आनी तो जर पक्षान ठरयल्लो आसा जाल्यार आमचें एकच चिन्ह आसा, आमचो उमेदवारी एकूच आसा. कारण त्या पक्षान वेवस्थीत विचार करून ठरयल्लो आसता, पक्षान ते सर्वे करून ठरयल्लो आसता, पक्षान अनेक लोकांचे बाजू घेवन ठरयल्लो आसता. जशें सदानंद शेठ रानावडेची निवड सुद्धा पक्षान त्या वेळाचेर काम करता म्हणून योग्य म्हणून निवड केलेली आसा. कोणाक आमकां वायट दिसना. विधानसभेच्यो आनी खंयच्यो निवडणुको आसा तेन्नाय तशेंच आसता. सगळ्या कडेन विचार करता, प्रेसांतल्यान बातम्यो घेतात,
सर्वे करतात आणि मागीर फुडें वतात मग एकल्याक कोणा तरी इच्छा आसता का वायट दिसता पण हे सगळें वायट दिसता म्हणून त्या कमळाक तुमी कोणी धोका दिवपाचो ना आज इतले वर्सां 30 वर्सां काम करतना तुमी जो मोग दिलो त्या मोगाचो हांव अत्यंत ऋणी आसा हांव तुमचे सगळ्या भितरूच कार्यकर्तो आसा पक्षाने निवडली म्हाका संदी दिली हांव डॉक्टर प्रमोद सावंत त्याच बरोबर जी आमची कोर टिकेटचे जे वांगडी आसात ते बसतात त्याही सगळ्यांचे हांव ऋणी आसा आभारी आसा आणि तुमकां सगळ्यांक हांव देव बरें करून म्हणटाना इतलेंच करता 2027 तयार आसा जाय ना तयार आता येदी व्हडली जबाबदारी म्हजेर दिल्या येदी व्हडली जबाबदारी म्हजेर दिल्या प्रदेश अध्यक्ष पदाची ती जबाबदारी म्हटल्यार कितें पदोळ हांवें मुद्दाम उल्लेख केलो की तो उल्लेख सांगतना म्हटलें की प्रत्येक फुलांचो भार हांव घेता पण आयगात ह्या फुलांचो भार हांव घेता पण या कमळाचो भार तुम्ही सगळ्यांनी घेवपाक जाय 2027 इलेक्शन आसलेले म्हणून दोतोर हांवें मुद्दाम उल्लेख केला काही कार्यकर्त्यांच्या नावाचो उल्लेख कितें केलो हांवें की म्हाका फोन आयले आनी प्रत्येकान कितें म्हटलें की आपूण अध्यक्ष जाला आणि हे शब्द म्हटल्यार तुमचे सगळ्यांचे कार्यकर्त्यांचे शब्द असे म्हणटा तुम्ही अध्यक्ष जाल्ले आसा म्हणून 2027 जे निवडणूक आसतली फाल्यांची जिल्हा पंचायतीची आसतली नगर तुम्ही जबाबदारी स्वीकारताले काय ना 2027 बोलो भारत माता की भारत माता की महालक्ष्मीच्या देवळातल्यान जेन्ना सिद्धार्थांनी सगळे दोन मी आम्ही सगळे कार्यकर्ते आशिल्ले हे घोषणा दिवपाक लागले दामू नायक तुम मागे पडो हांव मी ताचे बरोबर हांव तुम्हारे साथ आहे म्हणून हळूहळू मला संजू आणि हांवें विचारले तूं जे म्हणटा की संवय जाय रे इतली वर्सां म्हणून कार्यकर्ता वय आसता ती तेका घोषणा दितना मी मध्ये दम येवपाक लज बी नाही रे अभिमान तो भारतीय जनता पार्टीचो स्वाभिमान तो आणि त्या स्वाभिमानाच्या तेका 27 इलेक्शन लढपाक जाय दोतोर प्रमोद सावंत सदानंद शेठ कानावळे नरेश सावळेकर श्रीपादजी नायक या सगळ्यांच्या मार्गदर्शनासाठी आम्ही पुढे वळले आणि तुमच्या सगळ्यांचा साथ मिळतो अशी अपेक्षा करता आणि तुमच्या मनात जय बरे करून म्हणता बोलो भारतीय जनता पार्टीचा भारत माता की वंदे डॉक्टर प्रमोद सावंत तुम आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं श्री नरेंद्र मोदी जी तुम आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं वंदे जय हिंद धन्यवाद दामूजी परत एकदा याद करता फाल्यां मन की बात आसा 11 वरांचेर आमचो नवे अध्यक्षाचो पयलो पब्लीक कार्यक्रम आमी सगळे जाण सक्सेसफुल करूया 11 वरांचेर सगळ्यांनी टीव्ही रेडिओ मोबायल हाचेर पळोवपाक जाय आमचे माननीय पंतप्रधानांक आयकुपाक जाय आनी सरळ एपाचेर अपलोड करपाक जाय हांव माननीय सुनीलजी बन्सलजी कडेन मागता की ताणें आमचे गोंय राज्याचे नॅशनल कावन्सिल मेंबर जे काल इलेक्ट जाल्या जे आमच्या राज्याक रिप्रेझेंट करतले आमचे राष्ट्रीय अध्यक्षाचे निवडीक लागून तांची नांवां त्यांनी डिक्लेअर करची म्हणून आज के इस कार्यक्रम में जैसे हमारे प्रदेश अध्यक्ष का निर्वाचन हुआ है इसी प्रकार से गोवा से 3 कार्यकर्ताओं का कल नामांकन हुआ था राष्ट्रीय परिषद के लिए उनका भी नामांकन के बाद उनके भी एक निर्वाचन की घोषणा मैं करता हूं श्री दिलीप दिलीप ज्ञानेश्वर परमेकर हाँ परमेकर के पीछे है श्री वासुदेव जी
नयन गांवकर नहीं, और सुश्री सोना सुबेन तेंदुलकर है। हाँ जी जी है। आप तीनों भी हमारे राष्ट्रीय परिषद की सदस्य रहेंगे और राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो निर्वाचन होगा उस राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्वाचन में आप तीनों राष्ट्रीय परिषद के सदस्य और हमारे प्रदेश अध्यक्ष उस निर्वाचन मंडली के सदस्य होंगे। तो इन तीनों के भी निर्वाचन की मैं घोषणा करता हूँ। धन्यवाद सुनीलजी. पुढल्या पावण्यावर वचना आमचे मदीं आमचे आदले अध्यक्ष ताची कारकीर्द पंच सरपंच आमदार जनरल सेक्रेटरी पक्षाचो प्रदेशाध्यक्ष आणि आता राज्यसभा खासदार अशी एक सक्सेसफुल कारकीर्द जाल्ली आसा. हांव मुख्यमंत्र्याकडे मागता, बाकी सगळे मान्यवरांकडे मागता, श्रीपाद भाऊकडे मागता की तांचे फुलाचो बुके दिवन तांचो ह्या कार्याबद्दल सत्कार करचो. याच पावंड्यार आम्ही जे 2 सप्टेंबराक संघटन पर्व चालू केले आणि ज्याचे टार्गेट 4 लाख प्रायमरी आम्ही एक्सीड करून 4,33,000 मेंबर केले, ते आमचे जे ह्या संघटन पर्वा खातीर अविरत काम केले श्री सर्वानंद भगत ऍक्टिव्ह मेंबरशिपचे इंचार्ज नरेंद्रजी सावयकर आणि हे सगळे इलेक्शनाचे इंचार्ज रिटर्निंग ऑफिसर प्रेमानंद मांबळेजी यांचे एक फेलिसिटेशन करण्याची विनंती करता. आमचं मांबळे सरान संपूर्ण इलेक्शन हे मांबळे सरांचा फोन येतकीर कळटाले, अरे तू त्या कॉन्स्टिट्युएन्सीत पावना, ते इलेक्शन जावना, ते करून घे. आणि सगळ्यांनी स्मूथली सगळी इलेक्शनां पार पडली. हांव फुडल्या पावण्यार वतना आमचे लाडके उत्तर गोंयचे खासदार जे ह्या इलेक्शनाक विक्रमी 1 लाख प्लस मतांनी आमचे सगळे परिश्रम करून आसा, इतले मतां घेवन निवडून आयिल्ल्या श्रीपाद भाऊ कडेन मागता की तांणी ह्या वेळार सगळे कार्यकर्त्यांक संबोधीत करचे. नमस्कार. संघटन पर्वाच्या शेवटच्या कार्यक्रमात संघटन पर्वाचा शेवटचा कार्यक्रम अध्यक्षाची निवडपर्यंत योग्यरित्या आज जे काही आम्ही ठरवले ताजी आज सांगता नवीन अध्यक्षाची निवड आज झाली असा. सगळ्यात पयली तुमच्या सगळ्यांच्या वतीन हांव आमचे नवीन अध्यक्ष श्री दामू नाईक यांचे अभिनंदन करता. त्याचबरोबर गेली 3-4 वर्सां पक्षाची दुराज आणि समर्थपणे पेरली आणि पक्षाक आणि फुडें वचपाचो जबरदस्त प्रयत्न केलो. ते आमचे माजी अध्यक्ष राज्यसभेचे खासदार श्री सदानंद शेठ तानावडे हांचेय तुमच्या सगळ्यांच्या वतीन आभार मानता. आणि ह्या कार्याक निश्चितपणे ज्या पद्धतीन तुम्ही सगळ्यांनी साथ दिली हे क्रेडिट तुमकांय सगळ्यांक वता. संघटन पर्व सोंपना हे सोंपलें, एक काम सोंपलें, एक फेज जाली. हे पर्व आमकां सगळ्यांक फुडें व्हरपाचें आसा आणि हे संघटन हो एक पर्वचो शब्द घेवन आमी सगळे भारतीय जनता पक्षाच्या कामाक उतरले. संघटन ज्या पद्धतीन आज सगळ्याच्या परिश्रमान जो अध्यक्ष आयलो, जो पदाधिकारी आयलो आणि जे केले त्याही अभिनंदन पात्र. आजच्या या कार्यक्रमात माझे उपस्थित गोवा राज्याचे माननीय मुख्यमंत्री
डॉक्टर प्रमोद सावंतजी या संघटन पर्वाच्या या नवीन अध्यक्षाच्या निवडणुकीत केंद्राचे निवडणूक अधिकारी म्हणून ज्यांनी काम केले आणि आज ते आमच्या बरोबर असतात ते माननीय सुनीलजी बन्सल, माजी अध्यक्ष सदानंद शेठ कानावडे, नवीन अध्यक्ष श्री दामू नाईक, माझे उपस्थित सरकारातले सगळे नाव घेणार कारण थोडस वेळ आम्हाला सोपतलो त्यामुळे सरकारातले सगळे मंत्रीगण सगळे मंत्रीगण पक्षाक या शैलीचेर पावन ज्यांनी अध्यक्षाच्या सगळे जे काम केले आणि पार्टी मजबूत केली असे सगळे पक्षाचे पदाधिकारी आणि हांगा उपस्थित सगळे कार्यकर्ते भाव बहिणीनो आणि पत्रकार बंधू, आम्ही सदांच म्हणतात की ताजो उल्लेखी दामून केलो भारतीय जनता पार्टी हांगापर्यंत कशी पावली तर ताजे जे मूळ जे कितें श्रेय आसा ते तुमकां सगळ्यांक वता. आमी म्हणटात देव दुर्लभ कार्यकर्तो आमकां सगळ्यांक मेळ्ळो. कार्यकर्तो हो खंय तरी बुन्यादीचो फांतो गेली जवळजवळ 40 वर्सां पयलीं भारतीय जनता पक्षाचे फाउंडेशन नीव आमी जी म्हणटात या कार्यकर्त्यांनी आपल्या परिश्रमाचेर घातली. काही कार्यकर्ते आज हांगा आसात आमकां दिसना परंतु त्याचा त्याग तांचे कार्य आमी केन्नाच विसरूंक शकना आणि म्हणून ज्यांनी सुरवाते पासून भारतीय जनता पक्षाचे कार्य हातभार लायलो, परिश्रम केले, आपलो घाम गळयलो, पक्षा खातीर सगळे काही दिले अशा कार्यकर्त्यांची हांव याद करता आणि तुमचे सगळ्यांचे वतीन तांचे जे आसात ना तांचे हांव अभिनंदन करता. म्हणलं त्या प्रमाणे संघटन ही पक्षाची सगळी तरेची ताकद. आज जे जे कितें आज उलयले भारतीय जनता पक्षाचे 3 सरकार आयली, कंटिन्युअस सरकार आज आयली. त्यानंतर उत्तर गोवा, दक्षिण गोवा आम्ही 2 वेळा जिंकलो. 6 वेळा म्हणजे सगळे सामान्य कार्यकर्ते तुम्ही या मतदारसंघात कंटिन्यू ज्या मतदारसंघाला एक दिलेला खासदार परत केन्नाच निवडून दिला. ही सगळी ताकद खंयच्यान आयली? ही सगळी ताकद तुमच्या सगळ्यांच्या परिश्रमान तुम्ही जे संघटन रूपी जे कितें उबे केलो हे झाड उबे केले त्याच्या माध्यमातून आम्ही हे सगळे तरी शिखर गाठवू शकतो. आता हे सगळे जे कितें म्हणतात आम्ही सुनीलजी बन्सलजी त्याच्या थोडक्यात आमकां सांगले भारतीय जनता पक्षाचे कार्य हे कार्य कित्याक लागून हाची जाणीव आमकां सगळ्यांक आसा आणि म्हणून खंय तरी म्हज्या मनान ताका जावना. म्हाका काही ह्यो गोष्टी सरकारा कडल्यान मेळूना, पार्टी कडल्यान मेळूना, म्हाका काही पदां मेळूना, गोष्टी जाल्यो परंतु कार्यकर्त्यान केन्नाच आपल्या तोंडान खंय तरी ह्यो गोष्टी सांगूना. हाचे कारण कसल्या गोष्टीचो खंय स्वार्थ न आडवो हाडटा. आम्ही सगळ्यांनी हे काम केले आणि म्हणूनच त्या दीस आमकां पळोवंक मेळटा. आणि खरोखर मला कृषी मुक्ता करायचे आमच्याकडे सत्ता फुकट करायची कितले फावटी जाता हिशोब हो नंतर परंतु असे देव दुर्लभ कार्यकर्त्यांचे संपूर्ण देशात आम्ही एक संघटन मजबूत संघटन करू शकले हांगा आमकां कोणूच कम्पीट करू शकचे ना. आणि हे कार्य जे आसा ते कार्य आमकां खंयच सकयल दिवचे ना हेतून तर पूर्ण विश्वास आसा. इलेक्शनात आम्ही काही गोष्टी आयकल्यो काँग्रेसच्या वेळाचेर आणि त्या वेळेचे सगळ्या गोष्टी ज्यो कितें आशिल्ल्यो त्यो खरोखर हे राजकारण लोकां खातीर आसा काय कोणा खातीर आसा
ते निवडून गेले आमदारा खातीर काय मंत्री खातीर आसा अशें जेन्ना जे वातावरण आशिल्लें तेन्नाच हेचे राजकारण आसा हे राजकारण समाजकारण करपाचे हे समाजकारणाचो एक भाग आसा आणि आम्ही सदांच म्हणटाले हे राजकारण भारतीय जनता पक्षाक 80% समाजकारण आसा आणि 20% राजकारण आसा कारण या राजकारणाच्या माध्यमातून आता कोण गरीब उरूंक जायना कोणी 2 वेळा उपाशी उरूंक जायना 2 वेळेचे अन्न वस्त्र जेवण मूलभूत गोष्टी मेळपाक जाय आणि म्हणूनच आम्ही सगळे ह्यो सगळ्या राजकारणात सुधारणा हाडपाक तातूंत फुडें सरले आणि खूप प्रमाणात आम्ही तातूंत यशस्वी ठरिल्ले आसात हातूंत अजिबात दुबाव आणि म्हणून जेन्ना जेन्ना त्या आमच्या सारक्या कार्यकर्तो एक लोखणाचो कुप्प आसता परंतु ताका जर परिश्रम जोडलो तर ताच्या आनी वेगळ्या तरी भांगर जाता हें आमी जाणटेल्या कडल्यान आयकलां आणि म्हणून आमची जी सेवा आसा ही फक्त राजकारणापुरती ना सत्तेपुरती ना किंवा खरी हांव खरी पक्षांत पदाधिकारी जातलो मंत्री जातलो हें जाता हाजे ना ही मातृभूमी मजबूत जावची गेली 75 वर्सां जाली ह्या देश विकसीत जावंकूच ना विकसनशील देशांतच आमचे हे पडटा आमचे बरोबर काय राजकारण हे जाल्ली ती फुडें गेली आमी कित्याक उरले कारण हे सगळे करता आसतना आमी राष्ट्राचो किंवा राष्ट्र मजबूत करपाचो राष्ट्राक फुडें व्हरपाचो केन्नाच विचार खंयच्याच पक्षान केलो ना जाल्यार ही परिस्थिती आज आमची आशिल्ली नाशिल्ली आणि म्हणून भारतीय जनता पक्षाचे प्रत्येक कार्यकर्त्याक बरोबर घेवन हे सगळे कार्य कित्याक जावन आसा हे म्हणजे ह्या पर्यवेक्षणाचे कार्य आसा आणि म्हणून म्हाका एक काम करपाक जाय आमी तशी जेवण प्रत्येक कणाची आपापल्या देवाची भक्ती करतात त्याच पद्दतीची मातृभूमीची भक्ती ही आमच्या सगळ्या जुन्या कार्यकर्त्यांनी आमच्या लिडरांनी आमची शिकयली आणि तीच घेऊन आम्ही सगळे फुडें गेले म्हाका खूप उमेद जाता त्या वेळार आम्ही काम सुरू केले आणि काम सुरू करताना खूप तरेच्यो अवेलना आम्ही सगळ्यांनी सहन केल्यो भाजप आसा हे कितें हे सगळे भाजीपाव आसा ते आसा ते कांय उलोवपाचें दवरूंक नाशिल्लें परंतु शांत चित्तान आमी आमचे संघटन आमची ताकद मजबूत करीत गेले आणि ताचे परिणाम आज आमचे समोर दिसता म्हाका आज उमेद दिसता आमी सुभाषजी शिरोडकाराक बसल्यात कांय इलेक्शना पयलीं भारतीय जनता पक्षाच्या मैदानात बऱ्यापैकी सुरू जाल्लें 91 खरे म्हणजे ते परत एक गटकामताची लोकसभेत मिळली ती त्यावेळेचेर मेळ्ळी आणि त्यामुळे एडवान्स फुरेला हो काँग्रेसचो खासदार आशिल्लो आणि त्या खासदाराचे उद्गार काढले की म्हाका निवडून येयल्याचो आनंद ना म्हाका खंय तरी एक भंय कसो आहा की भारतीय जनता पक्षाक एक गटा इतकी मतां 50-52 मतां मेळ्ळी म्हणून हे राजकारण आसा त्यावेळेचेर माननीय सुभाष शिरोडकर मेळगडे आयिल्ले माननीय प्रतापसिंग राणेंनी हेजे धाडिल्लो ताचे खातीर आमचें काम न्ही हांवें हात जोडून सुभाषजीक सांगलें की आमचें जें आसा कार्य राजकारणा खातीर मंत्री जावप आमदार जावप म्हणून ना आमचें कार्य जें आसा ह्या देशांतल्या आमची ताकद जी आसा हें कोण करतलो आतां पळय इतलीं वर्सां त्या देशाक ह्या एका हाच्यामुळे स्वार्थामुळे आमी सगळ्या देशा खातीर थांबून दवरली देशाचो विकास थांबून दवरलो आसा आमी भाग्यशाली आसात की मोदी सारको प्रायम मिनिस्टराक फुडें मेळ्ळो आनी ह्या 10-12 वर्सांत ती देशाची प्रगती फुडें व्हरता म्हणजे तोच विचार तो आमचो आशिल्लो आज आमकां खूब खुशी भोगता की तो विचार आज आमी सादी करपाक येयल्ले आसा आनी येणाऱ्या कांय 2047 हो भारत देश हो विकसनशील देश ह्या जगाचो एक नंबर देश जातलो आणि म्हणून त्या वेळेर कितें आमी जे आसात ह्या खातीर आसा आयडियोलॉजी घेवन आसा आमचो विचार हो आसा आणि त्या खातीर त्या वेळेर हात जोडून सुभाषजीक सांगिल्लें की ना थँक्यू म्हणून तुमकां तुमी ऑफर दिली पण आमचे ते हे ना जो विचार आमी घेवन वतात त्या विचार प्रमाणे आज आमचो मोठो विजय आज कदाचित सुभाष शिरोडकर जे आसतले दिगंबर कामत जे आसतले सगळे आज मंत्री जे आसात ते आमचे बरोबर आसा आणि आमचे दरबार विजय जालो आसा हे तुमकां आमकां सगळ्यांक आमकां सगळ्यांक म्हणून करपाक जाय कितें ही दृष्टी जी आसा कितें आसा एक
अटलजीचे हे आसा 13 वैभव सदा रहे मा कमदीन 4 वहे ना तुझे वैभव सदाच आम्ही वयर दवरतले आम्ही कदाचित 4 दिसा आसतना आसची ना पण तुका सदाच आम्ही वयर दवरतले ही भावना आम्ही सगळे पुरुष दिले आसा आणि तुम्ही आतापर्यंत जे जे कितें केल्लें आसा ताजो आमकां निश्चितपणे आमकां खंय तरी ताजी हें आसा तुमच्या कामाची जाणीव आमकां आसा कदाचित खंय तरी फाटीं फुडें जाणा आसतलें तुमचे कडेन दुर्लक्ष जालें आसतलें आनी म्हणून ह्या सगळ्या जुन्या कार्यकर्त्यांक नव्या कार्यकर्त्यांक सगळ्यांक आव्हान करता की आमकां सगळ्यांक ही गोष्ट फुडें करपाची आसा आणि जो आमचो वैयक्तीक जे कितें आसा ते कदाचित आमी मातशें फाटीं दवरुया आणि आमी सगळे मेळून एक मजबूत संघटन आज जे आसा पेक्षा आनी 10 पटी वाडोवन आमी सगळे फुडें या अशें सगळ्यांक आव्हान करता आनी मागीर 2 शब्द सोंपयता भारत माता धन्यवाद भाऊ. पुढे वतना आमचे तरुण तलबदार मुख्यमंत्री ज्याने आमकां सगळ्यांक कानमंत्र दिला पिवपाची गरज आमच्याकडे विनंती करता की तांणी सगळे कार्यकर्त्यांक संबोधित करचे. हॅलो देवी महालक्ष्मी नमन करून भारतीय जनता पार्टीच्या प्रदेश अध्यक्ष ह्याच्या निवडीच्या कार्यक्रमात आम्ही सगळेजण असं जमल्यात. आमच्यामध्ये असात नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष दामू नाईक उर्फ दामोदर नाईक, आदले प्रदेश अध्यक्ष राज्यसभेचे खासदार सदानंद शेठ कानवडे, आमचे केंद्रीय मंत्री श्रीपाद भाऊ नाईक, ही निवडणुका डिक्लेअर करपाक आयिल्ले आमचे पार्टीचे नॅशनल सेक्रेटरी श्री सुनील बन्सलजी, आमचे जनरल सेक्रेटरी बाब नरेंद्र सावयकर, माजी मुख्यमंत्री बाब दिगंबर कामत, व्यासपीठाचेर आशिल्ले पार्टीचे सगळे मंत्री, आमदार आणि पार्टीचे पदाधिकारी, माझ्या समोर बसलेल्या माझे कार्यकर्ता भाव आणि भयणीनो, पत्रकार मित्र, सगळ्यात पयली नेटान मातशें बाब दामू नायक हाच्या खातीर नेटान ताळयो वाजोवन म्हजें स्वागत करा. दामू नायक हाजे हांव भारतीय जनता पार्टी गोवा प्रदेश तशेंच गोंय सरकार आणि समेस्त गोंयकारांच्या वतीन ताचे खूब खूब अभिनंदन करता. तुम्ही नेटान बरें दिता ताचें अभिनंदन करा. उत्तर गोवा आणि दक्षिण गोवा जेन्ना आमी अध्यक्ष निवडले तेन्ना तुम्ही सगळे जाण येवंक नासले. तुमची जबाबदारी आसा ह्या दोगांयचे तुम्ही आता खूप खूप अभिनंदन करपाचे. बाब दयानंद कारकोटकर आणि आमचो बाब प्रभाकर गांवकर हे दोनूय जाण फाटल्यान आसात. दोनूय जिल्ह्याच्या अध्यक्षांचे हांव खूप खूप अभिनंदन करता. दोगांयच्यो टिमी जातल्यो बाब दामू नायक हाजी टीम निवडली जातली. कोणी कोणाक प्रेशर लावपाची गरज ना. पार्टी डिसायड करून सगळ्या जाणांक खंयच्या खंयच्या टिमीन येवपाचे आहात त्या सगळ्या टिमींनी सगळ्या जाणांक घालतले. आज खरें म्हणजे युवा मोर्चाच्या कार्यकर्त्यांचो जोश मातसो चड आसपाक जाय आसलो, पण म्हाका अजूनय बी मातसो कमी कसो दिसता. युवा मोर्चाचो कित्याक काय म्हणून तुमी विचारात. थोड्याशा नवीन कार्यकर्त्यांक खेळाची खबर आसतलें. बाब दामू नायक 2002 युवा मोर्चाचो प्रदेश अध्यक्ष आशिल्लो. तो आयज प्रदेशाचो अध्यक्ष. भारतीय जनता पार्टी युवा नेतृत्व सातत्यात दिता म्हणून भारतीय जनता पार्टीच्या युथ ब्रिगेडांतल्यान आयिल्ले बाब दामू नायक आज युवा मोर्चाचे अध्यक्ष झाले. हे म्हाका खबर आहा. बाब आमचो विश्वास सतरकर हे तेन्ना युवा मोर्चाचे अध्यक्ष आशिल्ले. दामू तेन्ना युवा मोर्चाचो जनरल सेक्रेटरी आशिल्लो. हांव तेन्ना म्हाज्या मतदारसंघात काम करतालो. हे वर्सा आशिल्ले 2000 आणि 2002 ताच्या उपरांत तो युवा मोर्चाचो प्रदेश अध्यक्ष जालो. आज तोच युवा मोर्चाचो प्रदेश अध्यक्ष आज सिटीचो अध्यक्ष जाता. ही युवा कार्यकर्त्यां खातीर हांव दामू नायक हाच्या बद्दल उलोवच्या पयलीं आमचे माजी प्रदेश अध्यक्ष बाब सदानंद शेठ कानवडे ताज्या पयलीं अध्यक्ष आशिल्ले म्हणजे हांव असो मुख्यमंत्री आहा ताका 3 अध्यक्ष आपल्या टेन्युअरांतल्यान पळोवपा खातीर आनी काम करपा खातीर मेळ्ळे. सुरवातीक 2019 हांव मुख्यमंत्री जाले जाल्यार म्हज्या बरोबर अध्यक्ष म्हणून बाब विनय तेंडुलकर, फाटल्या राज्यसभेचे खासदार, फाटले अध्यक्ष हे म्हज्या बरोबर पार्टीचे काम फुडें व्हरत आशिल्ले. आतांचे आशिल्ले अध्यक्ष, फाटले अध्यक्ष हे ताच्या बरोबर जनरल सेक्रेटरी म्हणून काम पळयताले. पण खरोखरच सगळ्यांक फुडें घेवन वचपाची ताकद म्हणजे विनय भाईचे मदीं आशिल्ली. विनय भाई तशें पळोवंक वचत जाल्यार आमचे कमी उलयता, म्हळ्यार काम चड करता. खरें सगळ्यात म्हणजे पूर्ण गोंयभर सगळ्या कार्यकर्त्यांक आपलेपण करून खानार हात दवरून सगळ्या कडेन फुडें वचपाची ताच्या कडेन ताकद आशिल्ली. आणि त्या ताकदीच्या ताकदीचे ताच्यानी परत जशें आमी म्हणटा
की 2012 आसतले, 2017 आसतले, 2022 आसतले, आम्ही परत परत सगळ्या म्हणजे सरकाराक हाडपाक शकले. बाब विनय तेंडुलकर रोखडे 2019 मुख्यमंत्री जाल्या उपरांत 4-5 महिन्या उपरांत बाब सदानंद शेठ रानवडे हांची प्रदेशाचो अध्यक्ष म्हणून निवड जाली. आणि प्रदेशाचो अध्यक्ष म्हणून निवड जाल्या उपरांत पुराय गोंयांत म्हणजे तांच्यांनी आपलो प्रवास म्हणजे ताका आमी म्हणटा की संघटनेचे काम करता आसतना पासून काणकोण पर्यंत 37 सातत्यात म्हणजे आम्ही चरैवती आशिल्ली मनोहरभाई आमच्यातल्यान तेन्नाच गेल्ले. हांव नवीनच मुख्यमंत्री आणि ती निवडणुका 2019 घडे जातले काय ना हो एक मनात म्हणजे साशंक आशिल्ले. पण ताजेरी बात करून कार्यकर्त्यांच्या बळाचेर परत एकदा सांगता आणि हे सगळे कित्याक जालें तुम्ही सगळ्या जणांनी ताका साथ दिली म्हाका साथ दिली म्हणून 2019 पासून 2022च्या प्रवासात हांव डिटेलान वयचो ना म्हाका खबर आहा. सगळे जाण म्हणजे हॉल कचा भरला. सगळ्या जाणांक हॉलांत भितर येवपा खातीरूय मेळूंक ना कारण हांव सांगतालो बाब सदानंद शेठ रानवडे हांच्या अध्यक्षपदाच्या नेतृत्वात आम्ही पहिले मोठी जिल्हा पंचायत दोन्ही जिल्हा पंचायती जिंकू शकले. आमकां पयलीं केन्ना शक्य जावंक नाशिल्लें. ते योगदान तितकेच पार्टीक आशिल्लें. ताज्या उपरांत आमी निवडणुका केल्या म्हणजे आमच्या डायरेक्ट 22च्या निवडणुकेक 22 तर प्रत्येकान म्हणजे काँग्रेसीन बऱ्योचश्यो वेगवेगळ्यो गजाली ठरयल्ल्यो. थोड्या जाणांचे प्रायव्हेट जेट येवन थंयसर दावणीचेर उतरलेले बी हांव 22च्या रिजल्टाचेर सांगता की काँग्रेस आपलें सरकार करता काय कितें. पण आमकां विश्वास हो आमच्या पुराय कार्यकर्त्यांच्या बळाचेर आशिल्लो. आमी 2022 कंटिन्युअसली म्हणटाले आणि ताका एक साथ स्टेजीचेर बसलेले सगळे कार्यकर्ता तुम्ही आसा. आमी दीस आनी रात म्हणजे अध्यक्ष आणि त्याची पुराय टीम विशेष करून आम्ही म्हणटा की आमकां आमच्या महाराष्ट्राचे आताचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी हांव आसलो तानवडे आशिल्ले दामू आशिल्लो नरेंद्र आशिल्लो सतीश जोड आशिल्लो हे रातचे 2-2:30 पर्यंत वेगवेगळ्यो गजाली संजू देसाय आसतालो बरोबर दत्ता करता म्हणजे कोर टीम बाकीचे सगळे जाण इलेक्शन लढयता आसतना खूप कमी लोक म्हणजे त्या मिटिंगेक 2-2:30-3 रातचे पर्यंत खूप कमी जण आसतले कारण बाकीचे सगळे निवडणुकेक आसले. पण कितें जाता आनी कितें ना हाजी चिंता सातत्यात करताले. बट देवेंद्रजीकूय आमी सांगताले की हो जिखना म्हणटणी हो जिखता आयज हांव वचून थंयसर आयला आमकां कॉन्फिडन्स आसा हेंय सांगताले. म्हणजे प्रत्येक मतदारसंघातले बारकाय दिताले कोणाच्या आधाराचेर आमच्या कार्यकर्त्यांच्या आधाराचेर आमकां विश्वास आशिल्लो. कार्यकर्ते सगळे एकदा इलेक्शन लागले काय आपले वायटपण कोणा कडेन आसा आपल्याक कितें मेळूंक ना किंवा कितें मेळ्ळा हितून न वचा कंटिन्युअसली पार्टीचें काम कर म्हटल्यार काय पार्टीचें काम करताले आणि त्यांच्याच फळाचेर आमी 2022च्या निवडणुकेक कन्फर्म आशिल्ले. सगळ्या सर्वेनी आमकां 14 आणि 15 सीट दाखयले पण कार्यकर्त्याच्या सर्वेत आमकां 22 मेळटाले. हो कार्यकर्त्यांचो त्याच कार्यकर्त्याच्या नेटाचेर 22 तरी येले ना जाल्यार 20 म्हणजे 2 सीट आमकां अशें लागच्यान आमकां गेले. 70 मतांनी 300-400 मतांनी गेलो पण आमी 20 सीट जिखपाक शकले. राहदार अडळ आश्रा किंवा ते दिव्यांगा खातीर आसपी पर्पल फेस्टिवल आसले विविध योजना जेन्ना सरकार राबयता त्यो सकयल्या लोकां पर्यंत व्हरपाचें काम आमचे असंख्य कार्यकर्ते करतात आणि सातत्यात माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी यांच्या आत्मनिर्भर भारत हे मिशन स्वयंपूर्ण गोंयात करता असताना पंचायतीचा आमचो पंच आसलो सरपंच आसलो सेक्रेटरी आसलो तो स्वयंपूर्ण मित्र आपल्यापर्यंत पावल्यात त्यांना लोक समाधानी जाता. हे काम करपाक आमी तुमच्या सगळ्यांनी करपाक जाय आणि तुम्ही करचे.
हाजी अपेक्षा आसा. हे आम्ही इतक्याच खातीर सांगले कारण आज आम्ही नवीन अध्यक्ष बाब दामू नाईक हाची निवड केल्ली आसा. ताची पुराय टीम निवडटले म्हणजे जनरल सेक्रेटरी आसतले, बाकीची पुराय टीम आसतले, स्टेटीची कार्यकारिणी आसतली, ते काम करतले. नवीन अध्यक्ष म्हटल्यार नवीन जोश, नवीन उत्साह आणि त्या नवीन उत्साहान बाब दामू नाईक हाणें बी जे 40 मतदारसंघात प्रवास करचो. हांव जे कित्याक सांगता आणि 40 मतदारसंघात त्याच उत्साहात तुम्ही त्याचे स्वागत करचे हेच तितकेच महत्वाचें. हो उत्साह आमकां 2027 ते 2029 निवडणुका सुद्धा जिखपाक जाय म्हणून हांवें 40 म्हटलां. त्या 4 मतदारसंघात घडे कदाचित आम्ही आज डॉमिनेट केला असताना आमची ताकद इतकी निर्माण जावपाक जाय. फुडल्या इलेक्शनाक आम्ही थंयसर आमचे अध्यक्ष जे आहा पळय ते आम्ही निवडटले इतकी ताकद आमच्या मध्ये निर्माण जावपाक. आणि म्हणून वेडी आसतले, बाणावली आसतले, नुवे आसतले, बडकय आसतलो, ह्या मतदारसंघात सुद्धा भारतीय जनता पार्टीची ताकद वाडपाची गरज आसा. कारण 2029 निवडणुकाक दोनूय सीट हे भारतीय जनता पार्टीचे जर निवडून येवपाक जाय आसत जाल्यार बाब दामू नायकाची जबाबदारी आसा की आतापासून म्हणजे संघटनेचे काम हे पुराय 40 मतदारसंघात त्यांनी सातत्यान वाडोवचे. आमच्या मध्ये मतभेद अशी दामू नायकाकडे स्किल आसा. सातत्यान दामू नायक लोकांमध्ये मिळून मिसळून वागता. ताका बऱ्यापैकी लोकांक म्हणजे खानारात दवरून लोकांमध्ये मिसळून ही त्याची खासियत आसा. म्हाका खबर आसा की सातत्यान बारीकांतल्या बारीक मनशाकडे वचून तो हे काम करपाक शकतलो. जाय ते सहकार्य तुमच्या आमच्या कार्यकर्त्यांचे. म्हणून त्यांनी पूर्ण वेळ पार्टीकूय दिवचो कारण त्याच्याकडे वेळूय आसा. आता पार्टीच्या कार्यालयात आपलो वेळ डिसायड करचो की एखाद्याकडे कदाचित मुख्यमंत्र्याकडे दिसला जाल्यार तुझ्याकडे येवन सांगपा खातीरय ताका वेळ आसचो. म्हणजे जेणे करून कार्यकर्त्याचो आसा सातत्यान सरकाराची खंयची गजाल खंयच्या मंत्र्याची गजाल जरी सांगपाक जाय आसत किंवा खंयच्या आमदाराची गजाल कितें सांगपाक जाय आसत पण एक आमकां संघटन फुडें व्हरपाक जाय. आमकां कंप्लेन करपाक न्ही. हांव परत सांगता ते संघटनेचें काम वाडोवपा खातीर सातत्यान जर आसत तर बाब दामू नायक आनी पार्टीच्या ऑफिसार हो वेळ दिवचो. पार्टीच्या पुराय कार्यकर्त्यांक हे सातत्याचो गरज कारण 20-22 वर्सां कंटिन्युअसली संघटनेच्या वेगवेगळ्या पदाचेर आसल्या कारणान त्या सगळ्या कार्यकर्त्यांक तो वळखता आणि सगळे कार्यकर्ते तेकाय वळखता. म्हणून म्हणजे बारीकांतल्या बारीक कार्यकर्त्यांक मागीर तो महिला मोर्चाचो आसूनी किंवा युवा मोर्चाचो आसूनी ताचो डायरेक्ट परिचय आसात. म्हणून ताका प्रवास करता आसतना किंवा आमच्या मदीं खंयसरूय मतभेद न उरता तो काम नेटान करतलो हाची म्हाका खात्री आसा. आणि तोच जोश तोच नवीन उत्साह 2027 पर्यंत ताच्या पयलीं जावपी 2 निवडणुका आसा. पंचायतीच्यो निवडणुका आसा ताच्या पयलीं जावपी आमच्या म्युन्सिपालिटीच्यो निवडणुका कार्यकर्त्यांनी खंय मतभेद न दवरता म्हणजे आमकां आणि ते सरकार हाडपा खातीर तुमचो सगळ्यांचो साथ जाय. तुमचो सगळ्यांचो म्हणजे संघटनेची ताकद जाय आणि ती तुम्ही सगळ्या जाणांनी दिवची अशें म्हाका दिसता. म्हाका खात्री आसा की आमी राजकारण आमी स्वार्था खातीर करिना. आमकां कोणाकूच स्वार्थाची अपेक्षा ना. असंच कितें तरी बारीक सारीक काम ते करता आसतले किंवा ते कदाचित जायनाय जाल्यार आमकां एक एकदां दुख्ख नासता. पण विकसीत भारत 2047 हे स्वप्न साकार करपा खातीर देश प्रथम द्वितीय पार्टी तृतीय हांव ह्या तत्वात आमी कितलोसोच तेंप जाल्यार काम करीत आयिल्ले आसा. आपलें काम जावं अथवा न जावं तरी सुद्धा आपूण भारतीय जनता पार्टी काम करता. असंख्य सिनियर कार्यकर्ते मेळटा. हांव पळयलें की आज मुद्दाम उल्लेख स्वर्गीय काशीनाथ परब आमचे पयले अध्यक्ष ते दामू नायक हांच्या पर्यंत ज्या मधल्या प्रवासात कितलेच असंख्य कार्यकर्ते आसतले. म्हाज्या समोर बसलेल्या पैकी सिनियर कार्यकर्ते जे आसात की त्यांनी दादा आर्लेकरांच्या बरोबरही काम केला ते हांगासर हजर आसात. आणि ह्या सगळ्यांच्या बरोबर काम करता असताना पार्टीचे काम हे कंटिन्युअसली 1 जनरेशन न्ही 2 जनरेशन न्ही आम्ही 3ऱ्या जनरेशनात पावले.
हांवें मुद्दामून सांगता हांव केन्ना केन्ना सांगता की हय हांव सेकंड जनरेशनांतलो भारतीय जनता पार्टीचो लिडर कारण म्हाका सेकंड जनरेशनांतलो भारतीय जनता पार्टीचो कार्यकर्तो म्हणपा खातीर खूब बरें दिसता कारण काशीनाथ परब हांच्या बरोबर म्हजे पप्पा पांडुरंग सावंत हांच्यांनी स्वता काम केलां आणि स्वतः कंटिन्युअसली त्यांच्या बरोबर दादा आदेकरांच्या बरोबर काम केला असे असंख्य तिसऱ्या फळीतले लिडर आज भारतीय जनता पार्टीच्या बरोबर आहेत विकसित भारत 2047 चे स्वप्न साकार करता असताना फोर्थ जनरेशन बी या गोंयांत निर्माण जातले पण भावी पिढी क्रिएट करप हे भारतीय जनता पार्टीचे काम असा आणि म्हणून तर भारतीय जनता पार्टी आपल्या मंडळाचे अध्यक्ष या 45 वर्षांच्या आणि ह्याच्यामध्ये खैसरच आढळ योजना म्हाका खबर आसा माझ्या योजना माझ्या ज्या मंत्री असतात योजना संघटनेचे बाब दाबून आहे आणि त्याका साथ आम्ही सगळ्या सामान्य सगळ्या कार्यकर्त्यांनी दिवची हे तुमच्या लागी मागता कारण आज म्हणजे केन्ना तरी परत म्हणजे एखाद्या व्हडा कार्यक्रमात आता बारीक हॉल चलना कळलेले आसा नवीन कार्यालय बऱ्याच सगळ्या कार्यकर्त्यांक खबर आसतलें आमचे नवीन कार्यालय हे कदंबा पाटणपेट जाता फुडल्या 1.5 वर्षाच्या भितर आम्ही नवीन कार्यालय पुराय करतले 27 निवडणुकीच्या पयलीं नवीन कार्यालयाचो उद्घाटन करपाचें आसा त्या कार्यालयात आम्ही अशा पद्धतीची वर्ड मिटींग ही जावपाक शकता हांव तुमचो चड वेळ भारत माता की वंदे वंदे मोदी जी आप आगे बढ़ो मोदी जी आप आगे बढ़ो रामू जी आप आगे बढ़ो रामू जी आप आगे बढ़ो डाउनलोड करा हांव प्रेमानंद मांबळे सराकडे मागता की ताणें वोट ऑफ थँक्स दिवचो ताज्यानंतर राष्ट्रगीत जातले ताज्यानंतर वयर आनी सायडीक जेवण लायिल्लें आसा म्हाका दिसता थोडेशे आमी व्हरतले समाजात माननीय व्यास
राष्ट्रीय सदस्यता मोहीम आणि संघटन पूर्ण केले आणि या हातून स्टेटिंगचे रिटर्निंग ऑफिसर त्याचबरोबर जिल्ह्याचे